येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंय खण विकास महामंडळाच्या विधेयकाक राज्यपालाचे ग्रीन सिग्नल म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. पूण हो कायदो केन्ना चालीक लायतले तें मात सांगलें ना. उलगली गोंयची चवथ. कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारान घालून दिल्ले नेम. खरसाणेन पाळपाची दिल्ली सुचोवणी. पूण भोवतेकांनी एसओपी दवरले गुठ लावन आनी केलो बुद्धीच्या दैवताचो मोरया. डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पाक वास्कोकारांचो खर विरोध. काँग्रेसीचो फुडारी फ्रांसीस सार्दिनानय दिलो आंदोलकांक तेंको. म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार कसोच जावपाक दिवचो ना प्रकल्प. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सिद्धीनायकाचे कुडीचो ऑटोप्सी रिपोर्ट करपी दोतोरांच्या पॅनलान आरोपी बरोबर हातमेळवणी केल्या. देखून दोतोरांनी फटीचो अहवाल दिला असो आरोप सवेराच्या तारा केरकारान केला. ह्या दोतोरांची पुलीस चवकशी जावची तिणें मागला. सिद्धी नायकाचे कूड दर्यादेगेर दुबावीत अवस्थेत सापडून म्हयनो जावन गेलो तरीकय ताच्या मरणाच्या मुळा मेरेन पुलीस पावूंक नात. सिद्धीच्या मरणाचें कारण सोदपा खातीर स्थापन केल्ले 3 वांगड्याचे समितीन आपलो अहवाल जीएमसीचो डीन शिवानंद बांदेकाराक दिला. बुधवारा तारासयत सिद्धीच्या घरच्यांनी डीजीपीची भेट घेवन ह्या दोतोरांची चवकशी जावपाक जाय. तांणी फटीचो अहवाल केला असो तांचो आरोप. की आमकां जाय डॉक्टरांची चवकशी जाल्ली. डॉक्टरांचे मोबायल आसा ते चॅक करपाचे. त्या दिसा तांकां कितले कॉल येयले, कोणाचे कॉल येयले, कित्याक कॉल येयले, ह्या हेज्या प्रमाणे 20 नोट ह्या प्रमाणे पुलिसांक फूल रायट आसा तांकां इन्क्वायरीक आपोवपाचें आनी तेंच्यांनी तें आपोवपाक जाता. आनी आमचो तो डिमांड आसा. पळय डॉक्टरान कितें कितें बरयलां पळय न्हू तें म्हाका दिसता अक्षरशः फटींग आसा. डॉक्टराक पॅनल करपाक कोणें सांगलें? 4 जाणांचे पॅनल करून डॉक्टरान तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टम केलें. तेन्ना डॉक्टराक कळ्ळें ना तेणें बाबा ड्रग्स दिला काय, तेणें सोरो पिला काय, ते ड्रग्स घेताले काय, हे सगळें पळोवपाचें ना. ते कोविडान गेल्ले आनी तेन्ना ते आपूण मरतले अशें म्हटलेलें तें बरें मेन्शन केलां. ते डॉक्टराक मेन्शन करूंक कळ्ळें आनी डॉक्टराक ते सगळे DNA टेस्ट करपाक फाल्यां जाय हे डॉक्टराक कळ्ळें ना. म्हणून म्हाका दुबाव मारता. कोण तरी असो मनीस आसा एक्यूज आमचो तो डॉक्टराक मेळोन आसा आनी डॉक्टरान पयशे घाल्ल्या आनी तेका लागून तेणें ती सारकी हें करूंक ना. तेज्या पांयांक जे 3 खुणा आसा ते केन्नाचे आतां फ्रेश आहा काय ते मारलेले काय कित्याचे तें मेन्शन करूंक ना. हे सगळे डॉक्टरांनी नाक्का जाली हें केल्लें आसा आनी आमकां जाय ते पॅनलाक कोणें दवरलेले तांकां कितें करून रिटायर पयलीं कोण हेका लिव्हर सुद्दां कोण डॉक्टर गेल्ले आसा म्हणजे लिव्हर आसा सिनियर डॉक्टर तेंचे लिव्हर बी आसा तेंचे बी कॉल डिटेल सगळे चॅक करचे. आमी तेतून 23 पॉयंट मांडल्या आनी त्या पॉयंटाचेर आमी दाखयल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. खण महामंडळ म्हण जाची वळख आसा त्या गोंय खण विकास महामंडळाच्या विधेयकाक राज्यपालान संमती दिल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें हे विधेयक आतां एक कृती आसा. अशें आसलें तरी कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान खण काम परतून सुरू करपा खातीर हो कायदो केन्ना चालीक लायतले तें मात मुख्यमंत्र्यान सांगलें ना. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमती उपरांतच आनी केंद्रीय अधिकार समितीच्या निर्णया प्रमाण कोविड पिडेस्तांक थाकाय दिवपा खातीर गोवा मिनरल ऑफ परमनंट फंडाचो वापर करपाक शकतात अशें मुख्यमंत्र्यान आयज सांगलें. मायनिंग कॉर्पोरेशनचे बिल पास जावन येयलें ऑलरेडी आनी हाजे कडेन गेला. थँक्यू. गव्हर्नर सेंड आयलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पाक वास्कोकारांनी ठामपणान ना म्हटलां. हो प्रकल्प स्क्रॅप करात तांचें म्हणणें. जमीन घेवंक ना जाल्यार प्रकल्पाची तयारी नेटान चल्ल्या. लोकांक हो प्रकल्प नाकाच फ्रांसीस सार्दिनान म्हटलां. लोकांक नाकाशें दिसलें जाल्यार दर 5 वर्सांनी लोक सरकार बदलपाक शकतात वा सत्तेंतल्यान देंवपाक शकतात. डबल ट्रॅकिंगाच्या ह्या प्रकल्पा खातीर अजून जमनय घेतिल्ली ना. लोकांक तो जाल्लो नाका. गोंयकारांक गोंय कोल हब जाल्लें नाका. आपणाचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आशिल्ल्याचें सार्दिनान सांगलें. I've seen people coming forward asking to stop the land acquisition for the double track. Some months back, I had requested the government that in democracy, every 5 years we have elections. If the government has not performed
people have right either to retain or change the government. Now 8-9 years back, this double track was passed. And CM was on the record saying that then Sardin even had said it's a good thing. But now after 9 years, when the land is even not acquired, people are objecting and Sardin is also objecting. I have said many times, don't look at yesterday with today's eyes. You people have not acquired. Today it is not needed because we don't want to make Goa coal hub. Every 5 years, people can change the government. So it is the duty of the government to change the decision. When people are not accepting this double track. Otherwise, when elections come, legally, people will show you, they will show you the door at the time of election. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तोयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत 11,66,000 पात्र व्यक्तींक कोविड-19 लसींचो पयलो डोस दिला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालय आनी DCG आयच्या पत्रांत म्हटलां. हाचोच अर्थ गोंयांत 100% लोकांक पयली लस मेळ्ळ्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगलें. गोंयांत पयल्या डोसाचें 100% वॅक्सिनेशन जावंक ना अशें विरोधकांनी म्हणपाक सुरवात केल्या. ताका लागून लोकां मदीं निरशेणी पातूळ येता. प्रमोद सावंत म्हणटा, सगळ्या पात्र लोकांक टिका उत्सवांतल्यान ऑक्टोबराचे निमणे मेरेन तांचो दुसरो डोस मेळटलो. गोंयांत 100% पयलो डोस दिला आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हे घोशणेची तोखणाय लेगीत केल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केल्या उपरांत विरोधकांनी टिका केल्ली. अजून जायत्या जाणांक पयलो डोस मेळूंक ना हाचे कडेन विरोधकांनी लक्ष ओडलां. मुख्यमंत्र्यान मात हो आरोप खोडून काडला. खूप वायट दिसता काही पॉलिटिशियन्स जे आसा पळय न्ही ह्या स्वताच्या स्टेटीकूच ब्लेम करतात. म्हाका दिसता त्या पॉलिटिशियनांनी हेजे करून लोकांक टिका उत्सवात भाग घेवपा खातीर भायर काडपाक जाय. तांच्यांनी टिका उत्सवाक लोकांक इनवॉल्वमेंट करपा खातीर भायर काडपाची गरज आसा. हांव त्या पॉलिटिशियनांक म्हणजे हांव जर नांव घेवन स्पेसिफीक सांगपाचें जाल्यार बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय आनी म्हाका दिसता इवन दो फॉर द रोहन खंवटे हांकां सांगपाक सोदतलो की आमकां फटींग उलोवपाचें ना. आमकां वयल्यान जाल्यार लोकांक ह्या कार्यक्रमांत इनवॉल्व करून घेवपाक जाय. 11,66,000 दिस इज अ लेटर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. 11,66,000 जाय जाल्यार तेजी कॉपी हांव तुमच्या कडेन शेअर करता. दीज आर द इलिजिबल पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द वॅक्सिनेशन पर्पज. 15 lakhs कितें जो पॉप्युलेशन आसा तितूंतलो 11,66,000. ओके, दीस इज अगेन द फ्रॉम द CGI. ओके, हे लेटर जे आसा हे तांच्या कडल्यान आसा ज्या मार्फत आमी दुसरें लेटर जे आहा हेच्या हेतूंतल्यान कन्फर्म केला 11,66,000. आतां पर्यंत आमी जी वॅक्सिनेशन दिली टील डेट 11,88,891 विच इज एन 102%. फर्स्ट डोसचे सांगता हांव. फॉर द सेकंड डोस आमी जी दिल्या ती 5,02,144 वॅक्सिनेशन फॉर द सेकंड डोस वी हॅव गिवन विच इज 43.07% ऑफ वॅक्सिनेशन टील डेट आयच्या दिसा पर्यंत आमी दिल्ली आसा. सेकंड डोस जेंचो डीव आसा म्हणजे इन दीस वीक इट इज एन अप्रॉक्सिमेट 1,70,000 पीपल विच इज द डीव फॉर द सेकंड डोस. तांच्यांनी जर टायमार घेतलें जाल्यार आमची सेकंड डोसची पर्संटेज ही अप्रॉक्सिमेटली 60% पर्यंत जी आसा ही सेकंड डोसची पर्संटेज सुद्दां वयतली. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी जेचो सेकंड डोस डीव आसा तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत हातूंतल्यान भाग घेवचो. आमचो टिका उत्सव 3.2 हो 16 सप्टेंबरच्यान सुरवात जाता आनी त्या खातीर फाल्यांच्यान सुरू जावपी टिका उत्सव हो फुडले 8 दीस हो कंटिन्युअसली चलतलो. जे आमच्या सगळ्या राजकारण्यांनी सगळ्या पॉलिटिशियनांनी
टिका करची सोडून टिका उत्सवात भाग घेवचे अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर अपोजिशनाक हांव एडवायज म्हजो आसतलो लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर सगळ्या राजकारण्यांनी म्हणजे मागीर ते आमदार आसतले पंच आसतले सरपंच आसतले जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले ह्या सगळ्यांनी उरल्या जितके लोक जेंच्यांनी सेकंड डोस घेवंक ना आनी चुकून कोणूय जरी फर्स्ट डोस घेवपाचो सुद्दां उरला आसत हांव अशें म्हणना आमी हांगासर येवपी म्हणजे ट्युरिस्ट आसतलो लेबरर आसतलो हांकांय बी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिता टिका उत्सव ह्या कार्यक्रमात खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी जर भाग घेत जाल्यार म्हाका दिसता 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी हो जो आसा हो आमी गोंय हे पयलें राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशन घेतलेलें ठरतलें ताच्या खातीर लोकांच्या सहकार्यांची गरज आसा आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हर तरेचे प्रयत्न आपल्या परीन करीत आसा हांव जेन्ना रिव्यू घेतालो फाटल्या विकांत 10 डेथ जाल्यो म्हणजे कोविडा खातीर 10 डेथा पैकी 9 डेथ ज्यो आसा तांच्यांनी एक डोस सुद्दां वॅक्सिनेशनचो घेवंक ना एक डोस सुद्दां घेवंक ना म्हणून हांव लोकांक आव्हान करता की आमकां मॉर्टेलिटी रेट कमी करपा खातीर डेथ रेट कमी करपा खातीर तुमी जरी कोमॉर्बीड आसले जरी तुमची ओल्ड एजेड आसले जरी तुमी वेगवेगळ्यो कंडिशन्स आसले आमी तांकां वॅक्सिनेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीन विथ स्पेशल प्रिकॉशन्स दिवपाची आमची प्रोविजन आसात खूब खोशेची गजाल आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येता त्या 18 तारखे दिसा समेस्त गोंयकारांचें अभिनंदन करपा खातीर गोंयकारां खातीर डायरेक्टली इंटरॅक्शन ते 18 तारखे दीस करपाचे आसात तितून मागीर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो बेनिफिशरीज आसतले 18 तारखे दिसा हो कार्यक्रम गोंयांत म्हणजे डायरेक्टली व्हर्च्युअली जावपाचो आसा जेणे करून गोंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्टर्स आनी बाकीच्या सगळ्या स्टाफ हांचें अभिनंदन करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे डायरेक्टली लोकां कडेन उलयतले त्या खातीर हांव लोकांक आव्हान करता की ताजो डिटेल प्रोग्राम्स फाल्यां जो आसा हो आमी पब्लीश करतले गोवा 365 खातीर परवरीच्यान इर्शाद शेख मोरया रे बाप्पा मोरया अशें म्हणत मंगळारा 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचें विसर्जन जालें अनुचे चवथीचेर कोरोनाचें सावट सरकारान SOP घालून दिल्यात खरसाणेन पाळात अशें सांगलां पूण उमेदीच्या बोवाळांत लोकांनी हे नेम नियम घरांतले खोटयाळेक लावन विसर्जना वेळार धुमशण काडलेंच पळोवया अशें काय उमेदीन भरिल्ले पूण भौशीक लागणुके पासून पयस उरिल्ले खीण सण परबो मनशाचे जिणेंत उमेदीचे खीण हाडटात सांस्कृतीक दायज जपतात मनाची गिरेस्तकाय वाडयता हें खरें असलें तरी बुद्धीचें दैवत जाका म्हणटात ताच्या उत्सवा वेळार तरी भक्तांनी बुद्ध वापरची अशी अपेक्षा आसता कुशीच्या राज्यांत ओणमा उपरांत कोरोना पेशंटांचो आंकडो वाडिल्ल्याची देख गोंयकारां मुखार आसाच तरीकय नेम मोडत आमी नाचले भोंवले योग्य केलें काय चुकीचें हें आतां भाविकांनीच थारोवपाचें पळोवया काय देखावे
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 1,10,000 रुपयांचो गांजा बाळगुवपाच्या प्रकरणात बुधवारा पणजी पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. 28 वर्सां पिरायेचो सुरेश कुमार आनी 22 वर्सांचो जितेंद्र सिंग. एसडीपीओ संतोष देसायाच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस निरीक्षक सुदेश नायकान 2 कडेन रेड मारून ही कारवाय केली. गोंयांत 19 सप्टेंबर मेरेन भोवतेक सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस पडूं येता. हे मजगतीं हवामानाची कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिवंक ना. चडांत चड 31 जाल्यार कमीत कमी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. 15 ते 17 सप्टेंबर मजगती वराक 40 ते 55 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. वाऱ्याचो वेग वरा फाटल्यान 70 किलोमीटर मेरेन पावूं येता. ताचेच बरोबरीन कांय कडेन पावस झुडूं येता. नुस्तेकारांक मात खोल दर्यांत बोटी घालच्यो न्ही अशी सुचोवणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.